विसवा उपरांत तुमकां येवकार। उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेक दुसरी टर्म परीक्षा सक्तीची केल्ल्यान 12वेचे विद्यार्थी तिडकल्यात। मंडळ निर्णय फाटीं घेना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी विद्यार्थ्यांनी केल्या। हाचेर कितें तरी ठोस निर्णय घेवपा खातीर शिक्षण खात्याचे आनी मंडळाचे अधिकारी, विद्यार्थी आनी पालक मंगळारा शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताक मेळ्ळे। बाबूशान सगळे मंडळाचेर धुकल्ला। उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान आता 12वे खातीर 4वी टर्म परीक्षा सक्तीच्यो केल्यात। ह्या परीक्षेचे मार्क विद्यार्थ्यांचो शाळेंतलो नियाळ घेतना जमेक धरपाचे आसात। तशें एक परिपत्रकय मंडळान स्कुलांक धाडला। पीटीएचे वांगडी, पालक, मंडळाचे अधिकारी आनी शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताची ह्या विशयाचेर ताळगांवां बसका जाली। बाबूश म्हणटा, आपणे फक्त मध्यस्थी करपाचो यत्न केला। हो प्रस्न मंडळा कडेन सुटलो ना जाल्यारच सरकार मदीं पडटलो। The board is an autonomous body, and government under very rare circumstances they may be government interferes. So we don't find any reason for government to interfere into their function. Here I said if there was some understanding could come up or there's some change of heart or change of mind, but the board has stuck to its stand, saying that there is going to be no change. दुसरे टर्म परीक्षे खातीर शिकचे पडले जाल्यार विद्यार्थ्यांक एंट्रन्स परीक्षेची तयारी करपाक वेळ मेळचो ना। विद्यार्थ्यांक मेळपी अंतर्गत नियाळाचे सरासरी मार्क देंवतले आनी ते भायर बरोच मानसीक ताण येतलो अशें पणजेच्या एका हायर सेकंडरीच्या पीटीएचो वांगडी दिनेश केंकरे म्हणटा। Especially science student and also commerce student, they have to prepare for various competitive examination, entrance examination. So to have another exam worth about 70 marks was very unfair to the students. We are going to see what we can do in order to support the students. If the students decide to come out on the street, then we'll have to extend our support. मंडळान तांचे हे परिपत्रक 15 तारखे पयलीं फाटीं घेतले ना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची तयारी विद्यार्थ्यांनी केल्या। बोर्डाक आमी 15 डिसेंबराची डेडलायन दिल्या। आतां तांची बोर्डाची फाल्यां मिटींग आसा। जर फाल्यां मिटींगेन पास जावंक ना जाल्यार बोर्डान आमकां तशें कळोवचें। फाल्यां रोखडेच आमी सगळे भुरगे गोंयचे रस्त्यार येवपाची तयारी आमच्या भुरग्यांची तयारी आसा। फाल्यां जर भुरग्याचे खंयचे मार्क देंवले, खंयचे रिजल्ट देंवलो, गोवा बोर्डाचो रिस्पॉन्सिबल गोवा बोर्ड आसतलो, भुरगे आसचे ना। ताळगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार सावियो डायस। कावरेचे खणीर भायल्या ट्रकांनी म्हाल भरपाचो वाद अजूनय मिटना। साश्टींतल्या ट्रकवाल्यांक कावरे खणीर येवंक दिना म्हूण साश्टींतल्या ट्रकवाल्यांनी तिडक उक्तायल्या। हो प्रश्न जर बरे भशेन सुटना जाल्यार कोर्टान वचपाची तयारी संघटनेन दवरल्या। कावरेच्या खणीवेल्या ट्रकांचो हो वाद सोडोवपाक जिल्लोधिकारी आनी पुलिसांनी मध्यस्थी करून पळयली, पूण अजूनय प्रश्न सुटना। सरकारी परवानो आशिल्लो ट्रक खंयूय वचपाक शकता, तांकां कोण आडूंक शकना अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान फाटल्या दिसांनी स्पश्ट केल्लें। पूण तरी साश्टींतल्या ट्रकवाल्यांक कावऱ्या खणीचेर अजूनय म्हार भरपाक दिना म्हूण साश्टींतले ट्रकवाले चाळवल्यात। सरकारा कडेन प्रश्न सुटना म्हूण संघटना आतां कोर्टान वचपाचो विचार करता। मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। दिवचले मुस्लिम वाड्यार सोमारा राती 2 गटां मदीं केस्तांवां जालीं। सरवणच्या 2 जाणांनी थंय केस्तांवां केल्ल्यान वाड्यार वातावरण बरेंच तापलें। हे केशीन पुलिसांनी आतां मेरेन 5 जाणांक अटक केल्या। तातूंत जीआरपीचो एक पुलीस कॉन्स्टेबलय आसा। धर्मीक तणाव जावचो न्ही म्हूण पुलीस उपअधीक्षक बोसेट सिल्वान सगळ्या धर्माच्या प्रतिनिधींची मंगळारा बसका घेवन प्रकरण मिटयलें। दिवचले मुस्लिम वाड्यार सोमारा रातीं 2 गटां मदीं तणाव जालो। एक गट सरवणचो, तांचे मदीं पयलीं सावन कितें तरी जालां, ताका लागून केस्तांवां जालीं आसुये अशें पुलीस म्हणटात। मुस्लिम वाड्यावयल्या लोकांनी उपरांत पुलीस स्टेशनार वचून सरवणच्यान आयिल्ल्या लोकांक अटक करपाची मागणी केली। ते कितें नाकाल्ले, तुमची दादागिरी जाली ना घुसून, फाल्यां तुमी आमच्या घरान येवन तुमी आमकां हे करूं शकता। तर ताका लागून आमकां की लॉ अँड ऑर्डर कितें आसा, आमकां कितें आसा ते साहेबान हे करून आयच्या आयज कितें तरी ते आमच्या भुरग्यांचे म्हणणें आसा की तांकां आयजूच 11 पयलीं म्हणटा तेंच्यांनी तांकां सरेंडर करूंक जाय म्हणटा। दिवचल पुलिसांनी रातीं उसरात 2गांक अटक केली। ह्या प्रकरणांतल्यान धर्मीक तणाव जावचो न्हय म्हूण मंगळारा सकाळीं दिवचलचो उपअधीक्षक बोसेट सिल्वान दिवचलच्या वेगवेगळ्या धर्मीक गटांची खासा बसका आपयल्ली। धर्मीक शांतिकायेचे उतर बसकेत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांनी पुलिसांक दिला। वरिश्ठांनी मी हेजेर खूब हें घेतलें ना, सिरियस व्यू घेतलेलो आसा आनी तो कम्युनल ओवरटर्न्स घेवचे न्हू म्हणून ही आयज मिटींग आपोवपाचें कारण। आमी सरवणचे लोक आनी बिचोलचे लोक पिळगी पासून आमी आतां रावता, सगळे एकामेका कडेन बरो हे दवरून आसा।
आणि हेच्या फुडें सुद्दां काय घडचें ना. सरवण आनी बिचोलचे सगळे भाव आमी आसले ते सगळे बसून आमी तेजेर बरो विचार केलो आनी हे अशें परत परत घडोवंक जायना न्हू, असले विशय जावंक जायना म्हणून आमी एकमेकाच्या सलोख्यान बरें वागूंक जाय, आमकां एका कडेन बरें उलोवपाक जाय आनी गुण्याक वयल्यान नांदपाक जाय. म्हणून ताका लागून आमी आमच्या भुरग्यांची कोणी कितें चुको कितें कितें घडल्या ते आमी ताका समजून सांगतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. फातोड्डेचो आमदार दामू नायक राजकीय विरोधकांचेर बेजार आसा. फातोड्ड्या आपणे कितलीशींच उदरगतीची कामां केल्यात, पूण ह्या कामाचें श्रेय आपलो विरोधक घेता अशें दामू म्हणटा. म्हूण दामून दामबाबाक आनी खुर्सा लागीं सोमारा गाराणें घालें. दामू नायक म्हणटा, फाटलीं 4.5 ते 5 वर्सां फातोड्ड्या मतदारसंघात कितलीशींच कामां केल्यात, पूण केल्ल्या कामाचें श्रेय आपलो हितशत्रू घेता. पण आता हे गाराणें घालपाचें कारण कितें की काही आमचे जे हितशत्रू आसात, जे ऑपोजिशन आसात, ते परत ते कोणूच न्ही हरशीं, ते टॉम डिक हॅरी ते कोण न्ही, पण ते जी हांवें कामां करून हाडल्यात ह्या कामाचेर वता आनी आपूण उबे रावता आनी प्रेसाक आपयता आनी फोटो मारतात आनी लोकांक दाखोवन दिता की ह्या कामां आपूण करता. कितें जातात की कामां आपल्यान केल्या अशें दाखोवपाचो प्रयत्न चल्ला. दामूच्या कामाक खंय विरोधक आडमेळी हाडटात. फातोर्डेचे न्यू लूक ऑटोमिक्स जावपाचे किंवा ते बरे जे सगळे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट थांबयले गेले वता. तिडकल्ल्या दामून दामबाबाक गाराणें घालें. विरोधकांचेर टिकाय केली. जो मनीस कमिशनर न्ही, कलेक्टर न्ही, कोणूच न्ही, असो मनीस शो मारता, फक्त इंजिनियराक आपयता भिवून पळय यो नाल्यार तुका ट्रान्सफर मारतलो. दामून सगळो भार आतां देवाचेर सोडला. देवा तूं ह्या फातोर्डेकाराच्या गोंयकाराच्या मनान वच. कोण लोकांक फटयता तांकां आतां तूंच फटय. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.